नमस्कार येवकार गोवा टुडेत स्मिता आळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। पालकांचे ऑनलाइन शिक्षणाक घश्टे 42% पालकांचेर स्मार्टफोनाचे अर्थीक वजे। कोणाचो कामधंदो गेलो कोणाच्या घरात 2-3 भावना 68% भुरग्यांचेर परिणाम। एकवीस आमदार दियात 5 मिनिटांत मुख्यमंत्री थारता युतीची गरज पडची ना। काँग्रेसीचो गिरीश हेड ऑन उमेदवार बेगीन जाहीर केलो म्हणून खंय जिखताच असो ना। मुख्यमंत्र्याच्या मांद्र्या भोवणेक सोपटे पार्सेकाराची शक्ती प्रदर्शनात सोपटे बरोबर रॅली पार्सेकाराच्या कार्यकर्त्यांनी खंय वावर चालू दवरचो तिकेटीचे उतर घालतात थारायतले वेले। जॉबाक बाकीच्या आमदारा भशेन पैसे घेना बाबूचो व्हिडिओ व्हायरल। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा हायकोर्टान दखल घेवची काँग्रेस म्हणटा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्लिपिंग मोडात। केंद्रीय मंत्री राणेक महाराष्ट्र पुलिसांनी उखल्लो। मुख्यमंत्र्याच्या कांसुलार मारपाचो म्हणटा त्या वादग्रस्त वक्तव्या वयल्यान सेना बीजेपी पेटले। राणेचेर एकार एक FIR। दिगंबर गिरीश पार्टी काबार करूंक उठल्या। दोगांची कर्मा प्रभारी चिदंबरमाच्या कानार घालतले। फिक्सिंग करपी दोगांकूय पक्षांतल्यान काडचे फोंडेच्या काँग्रेसवाल्यांची मागणी। गोंयांत येता त्या विधानसभा वेंचणुकेक 1 ते 2 तिकेटी मायनॉरिटींक दिवच्यो बीजेपी मायनॉरिटी मोर्चाची मागणी। बार्देसांत कब्रस्तानाक खंय सरकारान दिल्या 12 कोटी। विद्यार्थ्यांबरोबर पालक ऑनलाइन शिक्षणाक घश्टे काडटात। 42% पालकांची भुरग्यांक स्मार्टफोन घेतना अर्थीक घासाघीस जाली। पालकांचे शिक्षण अर्थीक परिस्थितीक लागून 68% भुरग्यांचेर परिणाम जाला। 39 भावनांक एकाच स्मार्टफोनार ऑनलाइन क्लासी अटेंड करच्यो पडटा। 8% भुरग्यांच्या बापायची जोड बंद। 15% बापूय दिसवाड्याचेर। खासा रिपोर्ट। कोविड पॅन्डेमिकाक लागून भुरग्यांक ऑनलाइन वर्ग घेतात। मात ऑनलाइन वर्गाक लागपी स्मार्टफोन म्हयन्याचो रिचार्जांचो ताण पालकांचेर येता। परिणाम भुरग्यांचेर जावंक लागला। शिवोलेच्या स्वामी विवेकानंद सेवा संघाच्या कीर्ती विद्यालय हायस्कुलाचे पूजा वाडकर आणि कनिका कोरगांवकरान स्वता सर्वे केल्लो। 10 वर्सां ते 16 वर्साच्या 10,027 भुरग्यांचो सॅम्पल इन्फो घेवन केल्ल्या सर्वेंत पालकाच्या नजरेन हुस्को करपा सारक्यो गजाली फुडें आयल्यात। 20% पालकांचे फॉर्मल शिक्षण जाल्लें ना। 33% पालक फक्त 10वी मेरेन शिकल्यात। 12% बापूय सरकारी नोकरी करपी। 39% बापूय खाजगी नोकरेंत। 21% बापूय धंदेकार। 15% बापूय दिसवाड्याचेर। 8% बापूय बेकार घरा। 6% आवयो सरकारी नोकरी। 8% खाजगी नोकरी। 3% दिसवाड्याचे काम। 78% आवयो गृहिणी। 3% आवयो बिझनेसांत। पालकांचे शिक्षण आणि आर्थिक परिस्थितीचो भुरग्यांच्या ऑनलाइन शिक्षणाचेर कसो परिणाम जाता तो पळयात। पालकांचे शिक्षण आणि आर्थिक परिस्थितीक लागून 68% भुरग्यांचेर परिणाम। 47% भुरग्यांचेर चड परिणाम। 21% भुरग्यांचेर कमी परिणाम। 42% पालकांक स्मार्टफोन घेवंक आर्थिक वजें पडलें। 47% फामिलींनी 2 भावना। 19% फामिलींनी 3। 5% फामिलींनी 3 भावंडां। 39% फामिलींनी भावंडांक एकूच स्मार्टफोन वांटून वापरचो पडटा। 41% घरांनी दरेक भुरग्याक वेगळो स्मार्टफोन मेळ्ळा। नेट कनेक्टिविटीच्यो कटकटी आनी धकचपाटे उरले कडेकूच। घराब्यांनी हे प्रस्न उप्रासल्या ते वेगळेच। ह्या एका कारणाक लागून पॅन्डेमिकांत 80% भुरगीं ताणांत आसतात। टॅक्नॉलॉजीचो अतिवापर केल्ल्यान 72% विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचो प्रश्न उप्रासला अशेंय हो सर्वे सांगता। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। लोकांनी 21 आमदार दिल्यार 5 मिनिटांत मुख्यमंत्री थारता युतीची गरज पडची ना। मुख्यमंत्री कोण ते थारावपाचो अधिकार जिकिल्ल्या आमदारांचो। प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश हेड ऑन।
प्री पोल युतीविषयी आताच काय स्पष्ट सांगूंक शकना. उमेदवार बेगीन जाहीर करप म्हणजे जिखपाची शाश्वती न्ही. मात हे फावट खंय निमाणे खिणाक उमेदवार जाहीर करचे ना. फंडामेंटली गिरीश चोडणकराक आज कितें दिसता की काँग्रेसीक अलायन्साची गरज आसा काय ना? फंडामेंटली गिरीशाक कितें दिसता हें हेजे परस गोंयच्या लोकांक कितें दिसता हें चड गरजेचें. कितें दिसता गोंयच्या लोकांक? गोंयच्या लोकांक दिसता की गेले फावटी आमकां 17 सीट मेळ्ळे आनी एक इंडिपेंडंट 18 तरी आसतना काँग्रेसचो सरकार जालो ना. सो तेन्ना लोकूय कमीच की थोड्यांनी आमचेर आरोप घातले की तुमी सरकार करपाक शकले ना, आमी तुमकां दिल्ली. पूण आमचे कडेन 21 नंबर नाशिल्लो. 21 नंबर जर आशिल्लो जाल्यार आमी 5 मिनटांनी आमचो लिडर डिक्लेअर करपाक शकता. कारण जो सीएम कोण जावपाक शकता, जे तुका बाकीचे जे येवपा आसात त्या ज्या सीएमा मान्य करपाक शकता तेन्नाच आमचो सीएम 17चो व्हॅल्यू हो हें जाता. नाल्यार 17चे परस जे आमकां 4 आमदार जाय आशिल्लो त्या 4 आमदारांचो व्हॅल्यू चड जाता त्या टायमार. सो त्या खातीर आमी सरकार त्या बाबतींत करपाक शकले. सो ह्या फावटी लोकांक दिसता की काँग्रेसीन पयलीं 21 सीट एश्युअर करचे. जेन्ना काँग्रेस 21 सीट एश्युअर करता तेन्ना तूं कोणा बरोबर अलायन्स कर. फाल्यां ते तुजे बरोबर रावले ना रावले जाल्यार तुका कांय फरक पडपाना ना. तुगेलो सरकार जातलो तुजो 5 मिनटांनी मुख्यमंत्री. प्री पोल अलायन्स आसची का नासची? वॉट इज युअर ओपिनियन? सो ही म्हाजी जी भुमिका हांव आयज स्पश्ट सांगपाक सोदना. कारण इलेक्शन चड लागीं पावल्लें आसा आनी आमी आमचे लिडर लोकां कडेन कन्सल्टूय करता, आमच्या लोकल लिडरशिपी कडेन कन्सल्ट करता की जावचें. कांय पक्षांनी तुमकां डेडलायनी सुद्दां दिल्यो. आतां पक्षाचे डेडलायनी कितले आमी हें करप ना करप आमच्या पक्षाचें नेतृत्व तेजेर विचार करता. स्टेटमेंट जे खूप कॉन्ट्रोवर्शियल जालें की इलेक्शनाक 2 म्हयने आसतना आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतलो. सगळे जाण म्हणटात की कित्याक गिरीशाक इतली सारकी लास्ट मिनीट वचून डिक्लेअर करपाक, पयलीं करा डिक्लेअर, पयलींच सांगात हो कॅन्डिडेट म्हणून. वाय इज दॅट? लास्ट टायम खूब पार्टीन अनुभव घेतलो कॅन्डिडेट बेगीन अनावन्स करून. आम आदमी पार्टीन 6 म्हयने पयलीं अनावन्स केले. आम आदमीचे कितले कॅन्डिडेट जिखले, कितले कॅन्डिडेटान डेपोजीट सेव करपाक शकले. सो हो प्रश्न. सो प्रश्न हो ना की कॅन्डिडेट कितले बेगीन डिक्लेअर करता. एकदम लास्ट मिनीट आमी डिक्लेअर करतात जवळ जवळ एक 15-20 दीस आसतना. ते जावपाक जायना. मुख्यमंत्री कोण जातलो हे भोवसंख्येन जे नवीन येयल्ले आमदार ठरयता. हो आमदारांचो तो जो आसा तो एक लिडर आसता, लेजिस्लेटीव विंगाचो लिडर आसता. लेजिस्लेटीव लिडर कोण इलेक्ट करतात? आमचे नवीन जाल्ले आमदार. सो त्या नवीन जे जावपाचे आमदार इलेक्ट जावचेच आसात त्यांचो अधिकार आमी घेवप आनी कोण तरी सीएम कॅन्डिडेट तेंचेर आमी पयलींच सोंपप हें न्ही. पूण ह्या फावटी पक्ष एक क्लॅरिटी हें करतले. सो पक्षाक खातीर काम कोणें केलां, लोकां भितर वचून काम कोण करता, पॉलिटिकल सगळे इश्यूज कोण घेता हेची जेन्ना क्लॅरिटी कार्यकर्त्यांकूय आसता, लिडरांकूय आसता आनी लोकांकूय आसता. जॉबाक बाकीच्या आमदारां भशेन आपूण पयशे घेना म्हणून बाबू कवळेकराचो व्हिडिओ सोशल मिडियार बरोच व्हायरल जावंक लागला. हायकोर्टान ह्या व्हिडिओची दखल घेवन सुमोटो घेवचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. 10,000 जॉब विकपाचे आसा काय म्हणून प्रस्न. काँग्रेस म्हणटा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्लिपींग मोडात घालूंक सरकार जाय तें करूंक मेकळो. वेंचणूक तेंकता तशें सरकारी वॅकन्सी मोठ्या प्रमाणात भायर सरतात. ताचेर वता वता थंय आमदार मंत्र्यांक थंयचो लोक जॉबाचे विचारता. आवेडे केप्यां गेल्ले कडेन बाबूकय थंयच्या तरणाट्यांनी जॉबाचे विचारले. बीजेपीत वचून कितें केलें काय म्हूण बाबूक प्रश्न. बाबून आपूण काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत वचपाचें कारण जॉब म्हूण सांगतनाच आयकात. जॉब मेळटले, बाकीच्या आमदारां भशेन आपूण जॉबाक पयशे घेना म्हूण समजोवपाचे सुरात बाबू. आयकात. खातीरूच हांवें केला आनी हांव म्हजे स्वभाव सगळी म्हायती आसता. हांव लोकांक आनी हांव दुसरें म्हणल्यार न्हू दुसरे भाशेन न्हू हांव बाकी आमदारां भशेन हें सुद्दां घेवपी न्हू जॉबाक. खातीरूच हांवें केला आनी हांव म्हजे स्वभाव सगळी म्हायती आसता. हांव लोकांक आनी हांव दुसरें म्हणल्यार न्हू दुसरे भाशेन न्हू हांव बाकी आमदारां भशेन हें सुद्दां घेवपी न्हू जॉबाक. खातीरूच हांवें केला आनी हांव म्हजे स्वभाव सगळी म्हायती आसता. हांव लोकांक आनी हांव दुसरें म्हणल्यार न्हू दुसरे भाशेन न्हू हांव बाकी आमदारां भशेन हें सुद्दां घेवपी न्हू जॉबाक.
हो व्हिडिओ फाटले 2 दीस जाले व्हायरल. बाबून खंयचे आमदार पैसे घेता काय सीएम पैसे घेता ते खंय स्पष्ट सांगचे. 10,000 जॉब विकपाचे आसा काय म्हूण प्रश्न. हायकोर्टान खंय बाबूचे जबाबाची स्वेच्छा दखल घेवची. ताणें म्हणटा आसतना म्हटलें दुसऱ्या आमदारा भाशेन आपण घेयना. हातून सिद्ध तो कोत्ता की दुसरे आमदार जॉब दिवपाक पयशे घेता. तर खंयचे आमदार पयशे घेता हें ताणें स्पश्ट करूंक जाय आसलें. सीएम घेता वो आनी खंयचे आमदार घेता हें ताणें स्पश्ट करूंक ना. तो हें ताणें स्पश्ट करूंक जाय आसलें. ही पार्टी जी आयज गोंयांत सरकार चलयता ती एक भ्रश्टाचारी जनता पार्टी म्हूण सिद्ध जाता. ह्या माध्यमांतल्यान हांव एक अपील करूंक सोदतां टू द ऑनरेबल हायकोर्ट टू टेक सो मोटो कॉग्निझन्स ऑफ दीस इश्यू. जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा एके वाटेन की आपण 10,000 नोकऱ्यो भरतलो जाल्यार 10,000 नोकऱ्यो ह्यो सगळ्यो विक्रेक आसा कितें हो एक प्रश्न उत्पन्न जाता. 3 दिसांची विधानसभा घेवन कितें आनी कसलो निर्णय घेतात तेच कळना. फाटले विधानसभेत बोवाळात सरकारान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्लिपींग मोडात घाले. एल्वीस म्हणटा सरकार आतां वेकन्सीचे जाय ते करूंक मोकळो. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणल्यार एक संस्था, एक सिंगल संस्था जशी सेंट्रल गव्हर्मेंटान आसा तशी एक सिंगल संस्था जातूंतल्यान जशें गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसा तशें गोवा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूय केल्लें ग्रुप सी आनी ग्रुप डी पोस्ट रिक्रूट करपाक. ह्या फटिंगांनी गेल्ले असेंब्ली हितून एमेंडमेंट हाडून 1.5 दिसाच्यो असेंब्ली जाता तितून कांय कितें घडटा तें कळत ना. एमेंडमेंट हाडून ह्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक एक सेडेटिव्ह म्हणजे न्हिदयेच्यो गुळयो दिता त्या भशेन गुळी दिवन कांपोज बी घेता ते भशेन हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ताणें स्लिपींग मोडान घातलां. बाकीचे त्या व्हिडिओ कितें सांगता बाबू कोळेकर स्वताच सांगता की आपले ह्या पक्षाचे सगळे जे आमदार आनी मंत्री आसात ते जॉब दिवपाक पयशे घेता म्हणून. आनी कोण सांगते? ऑपोजिशन सांगना, पत्रकार सांगना, केपेचो लोक उलयना. बाबू कोळेकर स्वताच सांगता. कितें ते मोबायलाचेर रेकॉर्ड जाल्ले न्हय तेका घालल्या कितें तशें आपल्याला मोबायल कोणी तरी हॅक केलो म्हणटा आशिल्लो. हेजे पयलीं एक व्हिडिओ कोणाक घालपा आशिल्लो चुकून आनी कोणाक पावलो दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अफगाणिस्तानात आडकल्ल्या भारतीयांक हाडपाची मोहीम चालूच. आज मेरेन 500 वयर अफगाणी भारतीयांक हाडल्यात. मंगळारा 25 भारतीय धरून आनीक 78 जाणांक हाडले. सप्तकाभरांत स्थलांतर पुराय जावंक शक्य नाशिल्ल्यान अमेरिकेन 31 ऑगस्टा उपरांतूय काबुलांत सुरक्षा दळां दवरची म्हणून G7 राष्ट्राचे यत्न. सांजे म्हत्वाची बसका प्रधानमंत्री मोदीन स्वता ब्रिक्स आनी G7 राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या बरोबर डिप्लोमसी सुरू केल्या. केंद्रीय मंत्री नारायण राणेक महाराष्ट्र पोलिसांनी उखल्लो. मुख्यमंत्री उद्धवाच्या कांसुलार मारपाचो म्हणून ताणें केल्ल्या वादग्रस्त वक्तव्यान महाराष्ट्र सेना बीजेपी पेटलें. आंदोलन हिंसक राणेचे प्रतिमेची जाळपोळ. मुख्यमंत्र्यान कितल्यावो स्वतंत्रताय दीस काय म्हणून विचारप म्हणल्यार लज. आपूण थंय आशिल्लो जाल्यार कांसुलार दिवपाचो म्हणून राणे उलयल्लो. राणेचेर महाराष्ट्रभर FIR. मांद्र्या, सोपटे आनी पार्सेकारान बीजेपी तिकेटीक ताणून धरला. मतदारसंघाचे भोंवडेर गेल्ल्या मुख्यमंत्र्यान दोगांय मदीं कसो तरी दीस काडलो. सोपटे बरोबर बायक रॅलीन मांद्र्या भोंवलो. पार्सेकाराची ताच्या कार्यकर्त्यां मुखार तोखणाय केली. पार्सेकाराच्या तिकेटी विशीं खंय वेल्या कडेन उलयतलो. निर्णय वेल्यांचो म्हणून मुख्यमंत्री सांगून आयला. सोपटे आनी पार्सेकाराचे कार्यकर्ते दोगांयचोय आगेभडो. तेरेखोल कामांच्या उक्तावणाक आमदार सोपटेची आदल्या आमदारांचेर तेरेखोलचेर दुर्लक्ष केले म्हूण फार. ह्या मांद्रे मतदारसंघात कितले आमदार मंत्री निवडून दिले हे तुमकां खबर हांवें सांगपाची गरज ना. कारण ह्या दीस उजवाडलो जेणे करून कितलीशींच वर्सां जी लायटीची अडचण आसली, कितलीशींच वर्सां महाराष्ट्राचे लायटीचेर आमी ते उजवाडान जिणे जगताले अशे तेरेखोल भावांचे आज स्वप्न खऱ्या अर्थान पुरे जाल्ले आसा. सायकल ट्रॅक आणि बाकीच्या उक्तावणांक मुख्यमंत्री पावलो. आमदार सोपटे आणि कार्यकर्ते बीजेपीचे झेंडे घेऊन तयार. तिकेटीचो दावेदार मांद्रेचो ज्येष्ठ बीजेपी फुडारी पार्सेकार थंय ना. आयज सर येदो व्हडलो कार्यक्रम आसा. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर एक कितें आसा. दौरो आत्ता सुरू जाता. दौरो सुरू जावन चला. मांद्रे मतदारसंघातून निश्चितच कार्यकर्त्याच्या बळाचेर विश्वासान सांगता जे तेंचे स्वप्न ते पुरे करपाक ह्या मांद्रे मतदारसंघातून पहिलो
हातभार तांकां लागतलो. सीएमान रॅली काढून सोपटेक सोडलो आणि पार्सेकाराक धरलो. थंय 4.5 वर्सां मांद्र्याक कशी कामां जाली ना, पार्सेकारान सुरू केल्ले प्रकल्प अर्द्यार सोडले म्हूण आमदाराचेर फोग. जे पार्सेकर सरान आयज हॉस्पिटल उबें केल्ले, सुरवात केली, ते आयज पर्यंत अर्दवट आसा. तशेंच इलेक्ट्रॉनीक सिटी केरेकोल जो ब्रिज सरान सुरवात केलो, ते ब्रिजाचेय काम अर्दवट आसा. सर हेच्या कडेन कित्याक दुर्लक्ष जालो? फुडारपण पार्सेकाराक दिवचे म्हूण मांद्र्या आदल्या बीजेपी कार्यकर्त्यांचो नेट. पक्षान त्या वेळार केल्ली चूक आज सुदारवची आणि पार्सेकर सराक हे वेळार उमेदवारी दिवची. कार्यकर्त्यांनो मतदारांची इच्छा आसा की हे नेतृत्व पार्सेकर सरानच करते. आदल्या बीजेपी कार्यकर्त्यांक नव्या आमदारान कशे कोनशाक मारले ताचेर पार्सेकार उलयलो. आमदार बदललो म्हणून काय बिघडना, पण आमदार बदलल्या बरोबर सगळेच कार्यकर्त्यांचे रिप्लेसमेंट म्हणजे मतदारसंघाची टीम जर काढून जाय जाल्यार जुनो. पार्सेकराच्या कार्यकर्त्यांचे दुखणे ऐकल्या उपरांत सीएमान पार्सेकराच्या कामाची तोखणाय केली. तिकेटीचे वेल्यांच्या कानार घालता निर्णय पक्ष घेतलो म्हूण सांगून कशी तरी सीएमान थंयच्यान सुटका करून घेतली. पार्सेकर सर ह्या पार्टीचे आमचे सिनियर लिडर आसात, पयलीं पासून लिडर आसा. पार्टीचें काम बेसिकली गोंयांत सुरू जालें ते 4 जाणांपैकी एकटो आसा, हें म्हाकाय खबर आसा. बरोबर आसा, ताचे संघटनेच्या बाबतींत अध्यक्ष आनी हांच्यानी ह्यो गजाली सगळ्यो आयकपाक जाय आशिल्ल्यो. केंद्रीय नेतृत्व आसा, तांच्याय कडेन मागीर केंद्रीय अध्यक्ष आसत किंवा पार्टीचे बाकीचे नेते आसत, तांच्या कडेन निश्चितच मांडले वयतले. आनी ताच्या उपरांत जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व घेता ते सरां कडेन उलोवनूच केंद्रीय नेतृत्व, कारण सराक तितकोच मान अजुनूय केंद्रीय पार्टींत आसा म्हाका. प्रुडंटा खातीर मांद्रे सावन रिपोर्टर मकबूल माळगीमनी. कोविडाच्या अरिश्टान बंद केल्लो फामाद बाणस्तारीचो बाजार 1 सप्टेंबरा सावन परत सुरू जाता. पारंपारीक बाजाराच्या सुवातेर नव्या मार्केटाचें काम सुरू आशिल्ल्यान फाटल्या वर्सा सारकोच अंदूय चवथीचो बाजार मारुतीच्या देवळा फाटल्यान भरतलो म्हूण सरपंच सांगता. कोविडाच्या अरिश्टाक लागून बाजारकाराकडच्यान सोपो घेवचें ना. डिसेंबर मेरेन नवें मार्केट तयार. जे बाणस्तारीचें मार्केट जें आसा, जे कोविडा खातीर 27 एप्रील 2021 आमी कोवीड केसीस खूब वाडूंक लागलेल्या कारणान आमी क्लोज केल्लें बाजार. तेच आमी गेल्ले मिटिंगेक जे ग्रामपंचायतीन डिसिजन घेतलें, हो बाजार आतां चवथ लागीं आसा आनी चवथीक ओपन करपाचो सगल्यां खातीर. आनी तो बाजार बाणस्तारचो बाजार हो फामाद बाजार आसा आनी गणेश चतुर्थी तेकोन लागीं पावलेली आसा. आनी गणेश चतुर्थी खातीर 7-8 तारखेक हो बाजार सगळ्यांक गणेश चतुर्थीचो बाजार हो जातलो 7-8 तारखेक. पूण आमी जो बाजार असो रेग्युलरचो बाजार फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे, थर्सडे आनी फ्रायडे भरतात, तो बाजार 1 सप्टेंबर आसून आमी चालू करपा खातीर सगळ्यांक जाहीर हें करता. कारण वेपारी जे वेपार करपा खातीर येतात तांकां सगळ्यांक कोविडाचें नियंत्रण लक्षांत दवरून सगळ्यांक सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून मास्क वापरून वेपार खरेदी करचो. आनी गणेश चतुर्थी जी आसा तो बाजार 7-8 तारखेक भोंवतलो. आमी सगळे पंचायत बाकीच्यो कितें सुविधा जाय त्यो आमी थंय अरेंज करतले आनी सगळ्यांनी हो बाजाराक सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून हो वेपार करचो. ओल्ड जे बाणस्तारचें मार्केट जें आसा तेजें काम फूल स्पिडीचेर चालू आसा. तें काम कंप्लीट जावपाच्या स्थळाचेर आसा. जो आमी ते खातीर बाजार जो शिफ्टिंग केलो, जो हनुमान टेंपल, तो टेम्पररी बाजार आमी शिफ्टिंग हनुमान टेंपल तेच्या फाटल्यान PWDचें ऑफिस आसा, ते फाटल्यान ती एरिया आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतलेली. तो टेम्पररी पिरियडा खातीर आमी थंयच बाजार लास्ट इयर थंयच जाल्लेलो. हे वर्साचो बाजार थंयच बाणस्तारी जातलो. कोविडाच्या अरिश्टाक लागून बाजारकारांक सोपो माफ. लास्ट इयर आमी टिटो घेवन आशिल्लो की चवथीचोच बाजाराचो आमी टिटो घेवन आशिल्लो. कारण कोवीड जाल्ल्या कारणान वेपारी आपलो वेपार विकपा खातीर पयलीं आमचो बाजार क्लोज. खूब मेहनत घेवन कुळाकार आसून वेपार विकपा खातीर जी फळावर म्हणनाका बाकीचो इतर सगळे गणेश चतुर्थी साहित्य लागतात ते विकपा खातीर वेपारी थंय येतात. जे तांकां आमचे टॅक्सा खातीर हें जावन आमी पंचायतीन अशें डिसिजन घेतलेलें की तेचो टिटो जो आसा हे वर्सा घेवपाचो ना. आमी येवू फावटी आमी डिसिजन पंचायत डिसायड करतली
अजून आमचे बरें डिसिजन जावना, पण 7-8 तारखे आसा. 1 तारखेच्यान जो बाजार सप्टेंबरासून चालू जातलो तो रेग्युलर जातलो. नव्या मार्केट प्रकल्पाचें काम खंय नेटान चल्लां. 64 दुकानां आनी हॉल आशिल्लो हो प्रकल्प डिसेंबर म्हळ्यार तयार. एक्चुअली एज पर द शेड्युला प्रमाणे डिसेंबरान कंप्लिशनाक आसा, कारण आतां जें काम जें चल्लां फूल स्पिडीचेर चाललेलें आसा. एज पर द शेड्यूल तेणी दिल्ले त्या प्रमाणे चालू आसता. आमचे एवरी विकाक तितून आमचे स्वताक हांव वचोन मॉनिटरींग करता. अरावंड 64 सुद्दां न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्सांत शॉप्स आसा. तितून स्पेशली मागीर वेजिटेरियन वेंडर आसा, फीश वेंडर आसा. सगळी सुविधा त्या हॉल कम्युनिटी हॉल आसा. सगळी सुविधा आमी त्या मार्केटान पयलींच प्रोजेक्टान केलेली आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. काँग्रेसीचे चिन्हाचेर केपेचो आमदार उपमुख्यमंत्री जाला. लोकशाही खंय विकूंक काडल्यान दुसऱ्या पक्षांत वचपाचे आशिल्ले जाल्यार राजिनामो दिवन वचचे आशिल्ले म्हूण गोंयचो काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूराव उलयलो. तो केप्यां आनी काणकोण भोंवडेर आशिल्लो. केप्यां खंय परत काँग्रेसूच. गिरीशान बाबू कवळेकराची मालमत्ता वयर काडली. आमकां तरी दिसता की येणाऱ्या इलेक्शनाक काँग्रेस सरकार गोंयांत घडटलो आनी तेन्ना आमकां काँग्रेसान आमचे केपें मतदारसंघाक निग्लेक्ट करचें न्हू म्हणजे आमच्या आमदारान इतलीं वर्सां आमकां केलां. सो हांव परतून मागता तुमकडे हे पाटी आमी सगळ्यांक एकूच दाखोवया, एक पाटी बदल करून चोवया. जे पर्यंत आमी बदल करना तेन्ना आमकां कळपाना दुसरो मनीस कितें करता तो. सो हे पाटी आमी काँग्रेसा बरोबर रावया, आमचे काँग्रेसाच्या लिडराचे हात मजबूत करूया आनी काँग्रेस हो आमचो पक्ष केपें मतदारसंघान गोंय आमी निवडून हाडलें म्हणून समज. केप्यां ब्लॉकाची मिटींग ही पळयत जाल्यार ब्लॉकाची दिसना, ही पळयत जाल्यार सगळ्या केपेकारांनी ऑलरेडी ठरयलां अशें दिसता म्हाका. परत एकदां केपेंचें मतदान और ये लोग जो कांग्रेस के हाथ के निशान से जीते हैं उन लोगों को इतना भी एक शर्मिंदा भी नहीं है, शेम भी नहीं है कि रिजल्ट करके मैं बीजेपी जाऊंगा. वो नहीं किया है. वो अगर ताकत था तो रिजाइन करके जाना था बीजेपी को. कांग्रेस एंड गॉट द बीजेपी एंड गॉट इलेक्टेड फ्रॉम लोटस सिंबल. वो नहीं किया. डिप्टी सीएम है, हमारा पार्टी में वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, फिर उधर जाके डिप्टी सीएम बनते हैं. अभी सोच रहे होंगे कि ठीक है मैं देखूंगा बीजेपी से मैं इस बार कंटेस्ट करूंगा, अगले बार अगर कांग्रेस को मेजोरिटी आ गई मैं फिर कांग्रेस आ जाऊंगा, उधर भी कुछ बन जाऊंगा. क्योंकि ये लोगों का अभी हैबिट हो चुका है ना. लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को हमेशा कांग्रेस के दरवाजा बंद है, हम उनको कभी नहीं करते. ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग डेमोक्रेसी को सेल कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं. म्हणजे कॅन्डिडेटांक विड्रॉ करपा खातीर प्लॉट्स लोकल एमएलए was elected is offering plots for the candidates to withdraw so that his candidate gets elected unopposed. So he has become superpower than Amit Shah. Amit Shah normally is famous for buying the MLAs. So असो पराक्रम केल्लो बाबू कवळेकर. तेजे कडेन कितले प्लॉट आसात आनी तेजे अफाट जे पयशे कमयत तो सद्या तेगेलो रेट सामको कंप्लीट फिक्स जाल्लो आसा. एसपीने टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगा कोणालो फ्लॅट कोणाचो प्लॉट कन्वर्शन हेजे एजंटी पावता. Local opinion we will take and decide. No, you have to decide it. No, I didn't say you. They said local leaders, local workers, local people's opinion will be taken and what they want we will give. क्राइटेरिया क्या रहेगा गोवा में जो कैंडिडेट जाहिर करेंगे ना उसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा? Criteria is depending on what is the work they have done, how close they are with people, how long they've been in the Congress party, and what is their contribution, what is their winnability chance. All these are criteria. What is their profile, and how do people. So all this we will do a background checks. We are doing surveys also. Surveys already started. We are getting feedback. So we take on our workers' feedback. Based upon that. आपका एमएलए इलेक्ट हुआ, अगली बार फिर बीजेपी न जाएगा, इसके लिए अलग कुछ पॉलिसी रखेगा? देयर इज नो पॉलिसी, ऐसे पॉलिसी नहीं है. लेकिन हमने जो सबक लास्ट टाइम से उसमें हम सीखे हैं, इसीलिए इस बार वैसा नहीं होने देंगे. वी विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन दिस टाइम.
येता त्या विधानसभा वेंचणुकेक 1-2 तिकेटी तरी दिवच्यो म्हणून बीजेपीचो मायनॉरिटी मोर्चाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लायक अलीची मागणी. देशभर मायनॉरिटी बीजेपीक काम करपाक खंय तयार आसा. अली गोंयांत आयला. गोंय सरकारान बार्देसांत खंय कब्रस्तानाक 12 कोटी दिवचे केल्यात. Future is only for BJP. 70 years we have seen for Congress, all Muslims all over India. They have done nothing. All our Muslims' position in India is below ST/SC. All over India, our Muslim position is below SC/ST. Now they are thinking of changes in their life. So they are planning for BJP. हम लोग बोलेंगे कि 1-2 सीट तो जो जीत सकते हैं, जो जीतने के लिए वो सीटें वो मांगेंगे हम सब पूरे सीट तो नहीं मांगेंगे, 1 या 2 सीट ये तो भी बस है हमको. और पूरा माइनॉरिटी इस वक्त जो है बीजेपी को काम करने के लिए तैयार है. पूरा इंडिया का माहौल ऐसा बन रहा. और यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ एक बहुत छोटा स्टेट है, ये एक 15 लाख 18 लाख का स्टेट है. इसमें 1.5-2 लाख मुस्लिम है. यहाँ की जो मुस्लिम है यूनिटी करके हम इलेक्शन चैम्पियन हैं और मैं कई बार आऊँगा आके यहाँ पर जो है मुस्लिम को यूनिटी एक जगह करके बीजेपी को लाके बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे. सगळे मिळून जे आसा मुख्यमंत्री कडेन गेल्ले, हांव स्वता गेल्लो आनी ताका 12 करोड जो आसा फायनान्शियल जे आसा तांकां गरज आसली आनी मुख्यमंत्रीन जे आसा तेन्ना क्लियरली फायनान्स पोर्टफोलियो तेजे कडेन आसा आनी मुख्यमंत्रीन तेन्ना क्लियर जे आसा फायनान्स 12 कोटांचें जे सँक्शन केल्लें आसा. आनी हे जे आसा इट इज नॉट ओन्ली फॉर द मुस्लिम्स मायनॉरिटीज, इट इज फॉर द क्रिश्चन्स आनी हिंदू ब्रदर्स. आमचे जे भाव आसा हिंदू तिनूय कमिटीक जे आसा ही 22,000 स्क्वेअर मीटर लँड आनी 12 कोटी जे आसा फायनान्स डिपार्टमेंटान जे आसा ही फायल जी आसा ताणें क्लियर केल्ली कडेन आसा. आनी म्हाका दिसता बेगीनूच जे आसा हो जो कब्रस्तान जो आसा तो आमच्या बार्देसच्या आख्खे भावांक जे आसा आमी हँड ओवर करतले. आप लायटी विशयी 5 उतरांचेर ठाम. 300 युनिट मेरेन लायट फ्री, दीस रात लायट, चुकीची बिलां माफ. 300 युनिटां वयर बिलांक नॉर्मल टॅरिफ आनी शेतकारांक 1 रुपयाचें सुद्दां बिल ना. गोंयांत आपाचें सरकार आयल्यार खंय दिल्ली मेळटा त्यो सगळ्यो सवलती गोंयांत लागू. आपाचो संयोजक राहुल मांबरे सांगता. आमचो मुख्यमंत्री दिल्लीचो सरकाराचो श्री अरविंद केजरीवाल आनी आम आदमी पार्टीचो कन्व्हिनर हो जेन्ना गोंया आयिल्लो तेन्ना मेन गॅरंटी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बद्दल, विजा बद्दल. हाच्या पयलीं सुमारे आमी 300 मिटींग केली जावं डिसेंबर जानेवारी म्हयन्याक तुमकांय खबर आसतलें. 300 मिटिंगांचो एक निष्कर्श आयलो, एक कन्क्लुजन आयलो अक्रॉस गोवा. पेड नेते काणकोण बरें की गोंयच्या लोकांक वीज सरकार लुटता, बिलां भरमसाट बिलां येता. दुसरो 24 वरां जो हक्काची वीज मेळपाक जाय ती वीज मेळना. हे देखून आमी गॅरंटी पयली दिली विजाची. जसो आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली 24 वरां वीज दिता, 200 युनिट वीज फुकट दिता. त्याच प्रमाणे गोंयचे जनतेक आमी गॅरंटी दिल्ली विजा बद्दल. पयली म्हणल्यार 300 युनिट वीज फुकट दितले म्हणून. दुसरी 24 वरां अनइंटरप्टेड पावर. आतां हांगाच पावर लायट गेल्या, हे आमचे जनरेटर चलता. आतां हे आम आदमी पार्टी सरकार घडटकच जावचें ना. जी चुकीची बिलां येता, भरमसाट बिलां येता, ताजो कंप्लीट वेळ जातली, ती सगळी माफ केली जातली. चुकीची बिलां जी येता ती. चवथो, जे शेतकार भाव आसा जे आपले घाम घालून जे कश्ट करून जे शेती करता, जे शेतकारांक 1 रुपया बी कसलो भरचो पडटलो ना, तांकां वीज कंप्लीट फुकट. आनी 5वी गॅरंटी आमी दिल्ली 300 युनिट पर्यंत जो रेट सध्या आसा तोच आमी कंटिन्यू करतले. अशें आमी 5 गॅरंटी आम आदमी पार्टी दिताले सरकार घेवन. तुमी घडयात लोकांचे साथ घेवन तेन्ना ह्यो 5 गॅरंटी आमी दितले. गोंय एक गॅरंटी कार्ड आमी दिताले लोकांक, तांचो नंबर नांव घेताले, एक गॅरंटी दिताले की आम आदमी पार्टी सरकार घडटकच ह्यो तुमकां आमी 5 गॅरंटीचें आश्वासन दिता. आमी इलेक्ट्रिसिटी घोशणा केल्या उपरांत तुमी उदकाचेर आयले, बरें आसा. अशेंच जे विजाचे आसा तुमी सुद्दां फुडाकार घ्या. लोकांक अक्षरशः गरजेची वस्तू आसा वीज. तेन्ना आमी जी गॅरंटी दिल्या म्हाका खात्री आसा गोंयच्या लोकांचो उत्तुरतर प्रतिसाद आसतलो आनी येता ते निवडणूक जातली. अशेंच आमचे गॅरंटी फुडें आसतले. एकूच मुद्दो आमचो जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स आमी म्हणटा, आम आदमी पार्टी मॉडल, लोकांक बेसीक सुविधा दिवपाक जाय.
विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आणि प्रदेश अध्यक्ष गिरीश दोगूय फिक्सर तांकां पक्षांतल्यान काडचे म्हणून काँग्रेसींतल्यानूच आवाज. फोंडेच्या काँग्रेसवाल्यांचो पत्रकारां मुखार दिगंबर गिरीशाचेर फोग, जायका स्कॅम, मायनिंग स्कॅम आनी बाकीच्या स्कॅमांनी दिगंबर घुस्पेला म्हणून काँग्रेसवाल्यांचोच दावो. प्रभारी पी चिदंबरम गोंयांत येता, ताका खंय दोगांयची कांडा फोंडेचे काँग्रेसवाले सांगतले. आयच्या घडी ही काँग्रेस पार्टी बरी पार्टी, पण रॉंग मनीस, स्पेशली दोन मनीस, प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर आणि दुसरो ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामत यांच्यानी ही पार्टी रसाताळा पावयला. अंडर लिडरशिप ऑफ दीस टू पर्सन दीस पार्टी विल नॉट गोइंग टू ग्रो. आणि झेडपी इलेक्शनां ही दाखयल्ली आसा, तरी पण हे बुद्ध शिकना दोगूय जाण. ही पार्टी एक टायमार ग्रास रूटांक बूथ कमिटी सगळे कडेन स्प्रेड जाल्ली पार्टी. आज यांचो बूथ कमिटी ग्रासरूट लेवलाकडे संबंध तुटला आणि एका जबाबदार हे दोन मनीस आसा. इट्स अ हाय टाइम these two leaders are incompetent and inefficient. हांवें जे आरोप करता हे दोग जाण युजलेस मनीस. तेन्ना आज आमकां कार्यकर्त्यांक जागे जावचे पडले ह्या पार्टीच्या मोगान, नाल्यार पार्टी सोंपा आसा. जशें आमी फोंडेकार फुडें सरल्या तशें गोंयांत सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे कार्यकर्ते फुडें सरपा जाय. हेंकां दोगांकूय हाय कमांडार सावन काडून उडोवपाक. 2007 to 12 हो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना एडवोकेट दयानंद नार्वेकर जीसीएचो अध्यक्ष आसलो. ही वॉज चार्ज शीटेड अँड दीस दिगंबर कामत ताका काडून उडयलो. तशेंच आतां हो इन जायका स्कॅम, बिगर स्कॅम हो चार्ज शीट जाल्लो आसा. जाल्यार ऑन मोरल्स ग्राउंड वाय इज नॉट रिझायनिंग एज अ ऑफिशियल लिडर. ताका कायदो वेगळो, हेका कायदो वेगळो. हो पार्टी फुडें व्हरपाक इनकॅपेबल मनीस. हे दोग जाणां शोकुनी मामा ते डबल गेम करता, फिक्सर. हेंकां झेडपीक 5चेर येयलें, इतलें वायट दिसता, तरी पण हे सुदारना. तिसरो 2007 to 12 मायनिंग मिनिस्टर दिगंबर कामत आसलो. एब्झॉर्बंट मायनिंग जाली, सस्टेनेबल मायनिंग जावना. तेन्ना जर मायनिंग जर अंडर कंट्रोल उरलेली आज मायनिंग अजुनूय चालू उरपाची आणि आमचे गरीब भाव रस्त्यार येयला ताची परिस्थिती आज येवपाक लागली. फाल्यां आमचो ऑब्झर्वर येता पी चिदंबरम. ही मेसेज तेज्या पर्यंत पावपाक जाय की दीस टू लिडर्स हॅज टू बी सेट अँड द पार्टी लिडरशीप शूड बी गिवन टू द न्यू लिडर. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. आसगांव दत्तात्रय देवस्थानाच्या कुशीच्या प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध. लोक मोर्चा घेवन पंचायतीक विचारूंक पावले. मोठो बोवाळ, पुलीस फोर्स घालो. प्रकल्पाचो पारंपारीक तळी झरीक खंय मार बसता. बोवाळ तापता तो पळोवन पंचायतीन ताकतीकेन बसका घेतली. प्रकल्पाचें काम स्टे करूंक नोटीस. जसो प्लान दिल्लो तसो खंय प्रकल्प ना, झरीकूय मार बसला.
कशी दाखवतात माझ्या ऐक तू तुमचा डिमांड आहा ताच्या हातात जाय आयक दिता आमी म्हणजे माझे एक दोन शब्द आयकून पयलीं मागीर उलय कळ्ळें न्हू जेन्ना आमी रिवोकेशन पळय घेता न्हू मिटींग कॉल आउट कोण करता सेक्रेटरी आनी मिटींग घेताना मागीर रेजोल्युशन आमी नोट करचें पडटा रेजोल्युशन नोट केल्या उपरांत रेजोल्युशन नंबर घालून आमकां रिवोकेशन धाडचें पडटा आता ते जरी हांव जेन्ना दिसा इन्स्पेक्शन करपाक फर्स्ट टायम पावला तेन्ना राजेश हांवें पळयलां आनी ते जर बंद जाल्या ती आनी ते झरीच्या उदीक बंद जाल्या कारणान ते पिड्यार जाल्ले आहा जाणा तेन्ना आतां आमी लायसन रिवोक करता म्हण सरपंचान तुमकां सांगलें न्हू लायसन रिवोक करता म्हण तुमकां हांव एक दुसरी हें सांगता तुका हांव कळ्ळें तो पळय तेणी पळय तो कॉन्क्रीट घालून व्हडो मारून कॉन्क्रीट घालून ते जर पावले कॉन्क्रीट तेणी उचलून दिवची तळी आसली कित्याक तो आसतना तोच पाटले पावटी मेंबर आसतना तेणी दयानंद मांद्रेकर WRD माजी मिनिस्टर आसतना ती तळी बांदकाम केलें हो पिशेपणां करूंक लागलो आमकां प्रत्येक 5-6 म्हयने प्रत्येक मिटींगेंत निस्ते बंडलार गेले 5 महिने आमी ह्या झरीच्या फाटल्यान आमचो लढो हे केला आमी पयलीं जेन्ना हांगासर होणको मारलो तेन्ना एका विचारलें बाबा हे कितें चल्लां काय म्हणून तो म्हाजो कन्स्ट्रक्शन येता तेन्ना आमी ह्या कन्स्ट्रक्शनाचे डॉक्युमेंट मागून घेतले आनी आमी मिटिंगेक घातले बाबा अशें अशें जाल्लें आमी फुडें वाटचाल कितें करची आमचे थंय गणपती बुडयताले आमकां थंय ते कन्स्ट्रक्शन 11 वेला येताले थंय आयज आमकां पोल्यूट जाता आमकां एक भंय आसलो आमी सगळे गांवकार एक जाले आमी मोर्चा हाडलो पिसफूल मोर्चा शिवोलेन आमदार मंत्री मायकल लोबोक येवकार मायकलाची घरकान्नूच न्ही मायकलूय शिवोले वेंचणुकेक उबो रावंक शकता म्हूण शिवोलेचो गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विनोद पालयेकाराचो थोमणो मायकलान शिवोलेत पांय दवरल्यात ताचो आपल्याकूच फायदो जातलो गोवा फॉरवर्डाची हेर पक्षा कडेन युती जावप गरजेचें हणजुणा 11 KV ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावणा वेळार पालयेकार उलयलो स्वागत करता तेणी राव येता मायकल सुद्दां रावलो जाल्यार कांय हरकत ना तेजे मिसेसीनूच न्हू तो सुद्दां जरी येवन थंय रावलो जाल्यार तेजें स्वागत करता तेणीय रावचो जें आसा शिवोली मतदारसंघ हो एक प्रख्यात असो मतदारसंघ आसा शिवोली मतदारसंघातले लोक अंजुना कांयचो प्रामाणीक अशे लोक आसात आनी ह्या लोकांक खबर आसा त्या मतदारांक खबर आसा की आनी त्या लोकांनी म्हाजेर मना पासून प्रेम केल्लें आसा पूण त्या प्रेमा खातीर आनी हांवें जें काम केलां शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या त्या कामाचो म्हाका मोबदलो म्हाजे मतदार दितले अशी हांव आशा बाळगतां पूण कितको इम्पॅक्ट जातलो सपोज लोक थंय रावले जाल्यार तुमकां कांय ना वयल्यान म्हाका हेल्प जाता आनी म्हाका बरें जाता हेल्प जाता जावचें अशें ही काळाची गरज आसा आनी जावचें अलायन जातलें पण अलायन्स जाल्यार कोणा कडेन करतलो काँग्रेस काय खंयची पार्टी कशें जातलें पळोवया मरे जालें की तुमकां कितें आमचे लिडर डिसिजन घेतात कितें म्हणजे हांवें तेचेर भाश्य करप बरोबर ना कोविडाच्या अरिश्टांत बरें काम करपी अंगणवाडी सेविकांचो मडगांवां रवींद्र भवनांत सरकारान भोवमान केलो फ्रंटलायन वर्कर म्हणून काम केल्ल्या कामाची आरोग्य मंत्री विश्वजितान तोखणाय केली आपल्या आजेच्या नांवान 50 लाख रुपया तो आरोग्य खात्या कडेन दिवपाचो आसा हातूंतल्यान दर वर्सा 1 लाख रुपया बेस्ट SDPO 50,000 बेस्ट मुख्य सेविका 25,000 रुपया बेस्ट शिक्षक 15,000 मदतनीस अवॉर्ड म्हणून दितले own award Kerala. I'll be giving a deposit of 50 lakhs to the department separately so that it's ongoing and I have initiated in the name of my grandmother Manorama Bai Rane who is the mother of my father Shri Pratap Singh Rane and this will continue. It's a 1 lakh cash prize for the best CDPO, 50,000 for the best Mukhya Sevika, 25,000 for the best teacher and 15,000 for the best helper and this will continue for years to come because it doesn't require any government assistance or financial implication of the government, it is my implication. It's like all our frontline workers in the health department and all our doctors, nurses, MTS, housekeeping,
तशेंच आमचे सगळे CDPOs, मुख्य सेविका, आमचे सगळे अंगणवाडी टीचर्स, हेल्पर्स, during the time of COVID, they have gone all house to house distributing all the ration. Take home ration, there is a scheme of the central government that has reached the people. In spite of having a pandemic on during the first and the second wave, in spite of that, all ration and all the nutrients that are required for a lactating mother and for a pregnant woman, so that she is able to have the newborn baby child's condition and health is absolutely healthy. All this was being done. Preg Nutri, all this, so that the anemic child doesn't suffer from anemia. Yes, सगळ्या गोष्टी. Plus, we have a tie-up with Public Health Foundation of India. Shri Srinath Reddy, who was the main who was the main architect behind the PMJ scheme. He also has tied up with us with Swastika, where also risky pregnancies are reported to PHC, and we are able to monitor them differently. So the type of work that the Anganwadi worker and the whole team has done is phenomenal. शिक्षणीक वर्साचो मिड टर्म सोंपत आयलो तशी हायस्कुलां हायर सेकंडरी एग्जामी पाळान करूंक लागल्यात. सरकारान ऑफलायन एग्जामी घेवंक वावटो दाखयल्या उपरांत ऑफलायन एग्जामींचेर चडशा शिक्षणीक संस्थांचो भर भुरग्यांचे वॅक्सिनेशन जावंक नाशिल्ल्यान ऑफलायन एग्जामी बरोबर न्ही म्हूण पालक उलयतात. माविन म्हणटा हाजेर खंय तो मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. सेनेंडून शिकता हायर सेकंडरी आनी प्रिंसिपल थिंगाचो ऑफलायन घेवपाक सोदता. सगळ्या गोंयान ऑनलायन घेतला आनी तेमकां ऑफलायन घेवपाक सोदता आनी फाल्यां तेमी वॅक्सिनेटेड ना आनी फाल्यां तांकां कितें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. म्हाका दिसता CMन कितें ना कितें एक्शन घेवपाचें हेजे बद्दल. आनी एक्चुअली द एग्जाम्स वे ऑन 30th तेमी आतां कॅन्सील करून 15th दवरला, सो दॅट तो म्हणटा आपूण परमिशन घेतलो आनी दवरतलो एग्जाम्स आनी फाल्यां आमच्या भुरग्यांक कितें जाल्यार कितें करपाचें आमी. No, I think I will speak to the school management as well as the Honorable Chief Minister also, because he is the Education Minister. When people are apprehensive of COVID-19 affecting the children coming in person, then I think they should have a rethink on their decision. I will speak to both of them, Honorable Chief Minister as well as the school management. वाडट्या गाड्यांक लागून फोंड्यात ट्रॅफिक कंजेशन जाता. फुटपाथाचें काम, गटारां सारकी करप, पार्किंग वेवस्था जाग्यार घालप चल्ला म्हूण फोंडेचो नगराध्यक्ष सांगता. शारांत फाटीं बसयल्ले CCTV कॅमेराय खंय चलनात. तेवूय जाग्यार घालूंक फुडले कावन्सील बसकेंत विशय काडपाचो आसा. फोंड्या सारक्या ल्हानशा शहरांत ट्रॅफिक कंजेशनाचो त्रास खूब आमच्या नागरिकांक सहन करचो पडटा आनी हेजेर एक उपाय म्हणून आमी ऑलरेडी आमचें एक काम चालू जाल्लें आसा. जी रोड जो आसा, मेन रोड जो आसा, वयल्या बाजूर टू तिस्क किंवा वयल्या बाजूर टू बस स्टँड पर्यंत, ह्या दोनी सायडीन जे फुटपाथ आसा ते फुटपाथा वयले पेवर्स थोडे निखळ्ळले आसा. ते फुटपाथा वयले पेवर्स रिपेर करपाचें काम जे वयल्या बाजारांतल्यान जे चालू जाल्लें आसा ते आतां हेवटेन मार्केट पर्यंत पाविल्लें आसा. तशेंच सायडीन जे गटर आसा, गटरा वयल्यान ज्यो स्लॅबी आसा त्यो स्लॅबी थोड्यो मोडलेल्यो आसा, त्यो स्लॅबी रिप्लेस करपाचे. आतां तितले बेगीन म्हणजे जर आमकां कंडिशन जर फेवरेबल जायत जाल्यार आमी चवथी पयलींच तें मार्कींग करून एक शिस्त, एक प्रकारची लोकांक शिस्त आनी मागीर ट्रॅफिक सेलाच्या हेल्प घेवन तांकां बाबा पयलीं थंय तेंचे ट्रॅफिक पुलीस थंय दवरून तुमी हांगा पार्किंग करा, सायनेजी लावपाचें काम जातलें थोड्या दिसांनी. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली करून म्हाका एक तो सदांच जो एक पीक टायमार जो एक रश किंवा ट्रॅफिक कंजेशन दिसता ते मातशें कमी करपाचो म्युन्सिपालिटी कडल्यान प्रयत्न. MP LEDच्या अंडर आमी ती CCTV इम्प्लिमेंट केल्ली. म्हळ्यार तेज्या भितर एक कितें आशिल्लें की CCTV हो इलेक्ट्रॉनीक आयटम आनी तो इलेक्ट्रॉनीक आयटम केन्नाय कितें जावपाक शकता आनी आमकां तेच्या भितर आमची एक्सपर्टीज कांय ना, आमी कांय करपाक शकना. तो त्याच टायमार तो AMC म्हणजे एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट जावं कितें तरी एक तो मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट सायन करून घेवपाक जाय आशिल्लो आनी तो जालो ना. कितें आसा की मॉनिटरींग हें पोलीस स्टेशना कडेन दिल्लें आसल्या कारणान म्हाका दिसता की तांणी जर हेजो इनिशिएटीव घेतलेलो जाल्यार, कारण हेज्या फाटल्यान जे CCTVच्या माध्यमांतल्यान कोणाक फायन करून दिवपाची बी जी ऑथॉरिटी आसा ती सगळी पोलीस डिपार्टमेंटा कडेच आसा आनी तेज्यातल्यान कितें तितूंतल्यान तो रेवेन्यू डेवलप करता तातूंतल्यानूच जो AMCचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो सायन करून घेवपाक जाय आशिल्लो. म्हणल्यार आतां सद्या पयलीं ते फर्स्ट ऑफ ऑल आतां AMC करून कांय फायदो ना. पयलींच्यो सगळ्यो सिस्टम आसा ती आयदर रिपेर करची पडटली किंवा रिप्लेस करची पडटली.
जुजे फिलीप दाबोळे रावंक सोदता. ताणें पयलीं पालिकेत जिखून दाखोवचो म्हणून बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेच्या थोमण्याचेर एनसीपी वाले तिडकले. जुजे म्हणटा तानावडे एकूच फावटी आमदार, ताका खबर ना आपूण नगरसेवकूय जाला आनी 2 फावट आमदार मंत्री. तानावडे खंय फक्त भोवंक उरलो, आपणे परिकाराक सीएम केलो म्हणून बीजेपी आज सत्तेर. त्यापेक्षा हांव तांकां सजेस्ट करता की तांच्यांनी म्युन्सिपालिटीक रावन जर वयर आयलें जाल्यार चड बरें न्ही. किंवा अचानक येवच्या पेक्षा म्युन्सिपालिटीक ग्रीप घेवची आनी मागीर कमबॅक येवचो, कांय आमचे प्रॉब्लेम ना आनी लढचो तेच्या समोर. म्हाका खात्री आसा ते डेपॉझीट तरी दवरपाक शकतले काय कितें हो म्हाका प्रश्न आसा. हो मिस्टर मनोहर पर्रीकर म्हाजे बगलेक येवन, म्हाजे बगलेक बसोन, म्हाजे बगलेक उलोवन हो गव्हर्मेंट आमी केलो आनी तांचो हो गव्हर्मेंट जाल्लो. तो आयज जाल्ले म्हणून आयज ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटान आयज इतलो तांकां हें करून उपकार तेंचेर करून आयज तर अशें म्हणटा जाल्यार हें म्हाका अशें दिसता मन उपकारी. जो तानावडे बाब हो बीजेपीचो प्रेसिडेंट जरी तर म्हाका म्हणटा कॉन्सिलर पयलो जावचो आनी दाखयचो, जाल्यार म्हाका दिसता हे तानावडे बाबाक खबर ना. आनी कशी खबर आसतली? एकूच फावटी MLA जालो तो. म्हाका वास्कोच्या लोकांनी जायत्या मतांनी ह्या आमच्या वाड्यान वास्को वाड्यान कॉन्सिल इलेक्शनाक म्हाका जिखून हाडलो. तेणी म्हाका कॉन्सिलर जावन MLA जिखून दिलो वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन. एकूच फावटी न्हू, परत म्हाका 2007 म्हाका लोकांनी एक परत MLA म्हणून जिखून हाडलो. मांद्र्या उपरांत लोकांच्या मागणे वेल्यान मगोचो मांद्रेचो फुडारी चितान आतां मोर्जे ऑफिस उक्तें केलां. ज्येश्ठ फुडारी प्रकाश सप्तोजीन ऑफिसाचें उक्तावण केलें. कितलीं वर्सां दयांदर चोपटेन उदरगत म्हणटा ती केली ना. तरणाटे आसूं जाणटे सगळेच चोपटेक विटल्यात म्हणून मोगोचे कार्यकर्ते उलोवन दाखयता. उदरगतीचेर चोपटेक चॅलेंज. 4-5 लोकांच्या फुडें हांव ताका जाहीर आव्हान करता. 4 वर्सांत 4 कायलो घमेला दामा जर दयानंद चोपटेन महाराष्ट्रा मांद्र्याच्या रस्त्याक घालून दिले जाल्यार दाखोवचे. आनी तेणी दाखयना जाल्यार आमी आमची हांव स्वता म्हाजी राजकीय कारकिर्दी आतां हांगा मोर्चे चोपट्याचेर जाहीर करता. 4 वर्सां ह्या आमदारान कांयच करूंक ना आनी आज जशी निवडणूक जागी येयला तशी ताका जाग येयला आनी तो सर्वे धांवतात. आतां येतात लोकांची कामां करिनात, कामां करता म्हणून सांगतात आनी फटयतात लोकांक आनी आपल्याची कामां करतात. खरें आमचें म्हणल्यार सरान खूब काम केल्लें आसा. युथाचें खूब बरेपण करता. इट्स नॉट ओन्ली दॅट हिंदू कॅथलीक मुस्लीम अशें ना, इट्स अ यूथ म्हणून आमचो संघ असो आसा. आमी मोगो पक्षान जे कार्य केलां, जीत आरोपकर स्वता अपक्ष म्हणून उमेदवार राविल्ले गेले 2.5 वर्सां मागीर बाय इलेक्शनाक ते हरल्यानंतर तांच्यांनी जोमान आपले कार्य सुरू केले. ह्या पूर्ण मतदारसंघात तांच्यांनी सगळ्यांच्या अडीअडचणीक पावपाचो प्रयत्न केलो. फाटल्या टायमार पॅन्डेमिका टायमार सगळ्यांक खबर आसा तांच्यांनी आयसोलेशन सेंटर उबे केले. म्हाका किती तरी भाजपाचे कार्यकर्ते मेळ्ळे ज्यांच्यांनी ह्या सोयीचो लाभ घेतलो आनी तांच्यांनी आमी छाती ठोकपणे सांगता की ह्या फावटी आमी जिता बरोबर आसतले. आतां हांगासले आमचे कार्यकर्ते आसले तांकां अशें जालें की हांगाच्या मोर्जेच्यान मांद्रे वचपाक खूब डिफिकल्ट जाता आनी मोर्जी व्हडली पंचायत आसल्या कारणान पॉप्युलेशन चड आहा. सो तेंचो रिक्वेस्ट आसलो की हांगा मोर्जेन एक आमचें ऑफिस आसचें. सो ताका लागून आयज आमी ऑफिस स्टार्ट केलां आनी जे सगळी सेवा थंयसर आमी सुरवात केल्या डीजी सेवा ती हांगासर हांगा मोर्जी गांवा खातीर हांगा डीजी सेवा आमी स्टार्ट करपाचें आयच्यान स्टार्ट केलें. इतले मजगती बीजेपीच्या कार्यकर्ते मोगोचे फ्लॅग काढून वडयतना व्हिडिओ व्हायरल जाला. कार्यकर्तो स्वता निसणीर चढून कसो फ्लॅग काडटा तो पळयात. मांद्रेच्या मोगोच्या कार्यकर्त्यांनी निषेध केलो. सोपटे जिताक भिता म्हूण हवा जाल्या. अशें म्हणटात की गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल. सगळ्यांक समान कायदो. पण हांगा पळोवपाक गेल्यार उलट दिश्टी पडटा की भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान दांडेशाही करून आनी सरकारी नोकरांक वेटीच धरून आमचे जे म्हणजे महाराष्ट्रातील गोवंत पक्षाचे जे झेंडे जे आसलेले इलेक्ट्रीक पोलाचेर ते त्या वर्करांक काडपा लायले
आणि हास्यास्पद गोष्ट अशी की बाजूच्याच खांब्याचेर जे भारतीय जनता पक्षाचे झेंडे आसले ते तशेंच दवरले. हाचेसून कळटा की हांगसरलो जो आमदार आहे दयानंद शेट्टी हांणी आपली शेपटी फाटल्यान खंय लोमा आसल्या ती घट धरून पळत सुटला. तो आतां इतलो भियेला की ह्या लेवलार पावला की पक्षाचे झेंडे सुद्दां तेच्यान दुसऱ्या पक्षाचे झेंडे सुद्दां तेच्यान पळोवन वचो. तुवें हें केलां हें योग्य करूंक ना दयानंद शेट्टी. फुडल्या इलेक्शनाक आमी हेची जाप आनी तुजो लेवल कितें हो तुका आमी दाखोवन दितले. रॅलीच्या टायमार MGPचे फ्लॅग काडल्या कित्याक काडपाचे काय गरज पडली तांकां? पळय आता प्रत्येक टायमाचेर आमी जेन्ना फंक्शन आसता तेन्ना अडखळो हे घालपाक ते फुडेंच असतात हांगा लोकल आमदार आमचो आनी व्हडलेशे आमकां व्हडलेशें इम्पोर्टन्स आमी दिनात. आमी जाणा नासले आमी कितले केले ते काडटलेच म्हणून. पूण हांव वालोर दिता आमच्या भुरग्यांक यूथ आहा तांकां कित्याक ते दीस रातभर रावन फ्लॅग लायतात आनी तांकां खबर आसतना ते लायतात की दुसरे दिसा हे काडटले म्हणून. खरीच बरी गोष्ट आहा की ते दाखोवन दितात ऑपोजिशन दाखोवन दितात की तांकां भंय पडला म्हणून. जर भंय नसलो जाल्यार कोण हात लायतलो? भंय पडला म्हणून फ्लॅग काडटात न्हू ते. आनी एसटी समाजाच्या प्रत्येक मनशा मेरेन सरकारी स्कीम पावंक जाय. बीजेपीन कुडतरी एसटी मोर्चाची स्थापणूक केली. मोर्चा वरवीं सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न जातलो. एका तेंपार लोक खंय बीजेपीन येवंक भिताले, आतां बीजेपी खंय सगळ्यात मोठो पक्ष. तुमचे हात घेवन तुमचे हात इतले मजबूत करपाक जाय आनी तुमी तुमच्या शेजाऱ्याक पाजाऱ्याक सगळ्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो लोकां कडेन पावोवपाक जाय. हांव मागता की सगळ्यांनी पयलीं आमी सगळ्यांत पयलीं तयार जावया. फाल्यां जर हांव जर अशें म्हणत कितलीं जाण गव्हर्मेंटाचे शेतकाराचे स्किमी घेतात, कितलीं जाणांनी इन्शुरन्स केल्लो आसा, कितलीं जाणांक पेन्शन स्कीम मेळटा ह्यो कोणाक मेळना. पूण आमी आयज जी टीम तयार जातली 100 जाणांची ती पयली टीम सगळ्यो स्किमी घेवया आनी सगळ्यो स्किमी घेतली आमी लोकां खातीर दिवया. जे पळय सरकार स्किमी हाडटा तुमच्या दारा पर्यंत पावपाक जाय. आमकां थोड्याक स्किमी खबरच ना स्किमी कितें आसा त्यो. आमी लाडली लक्ष्मी सगळ्यांनी आयकलां घेतल्या कोणे ते चलयां खातीर आसा. चलयेन मायन एक समज चलयेक जल्म दिलो जाल्यार तिका 1 लाख रुपया मेळटा. मोर्चा म्हणल्यार कितें आमी एसटी मोर्चा आयज करतात. आमचो SC मोर्चा आसा, किसान मोर्चा आसा, OBC मोर्चा आसा, कितें महिला मोर्चा आसा, युवा मोर्चा आसा. अशे मोर्चा हे कित्याक करपा पडटा? आदल्या तेंपार बीजेपीक येवपाक लोक भिताले, थोडेच लोक आसताले. पूण आज अशी स्थिती येयल्ली आसा आख्ख्या वर्ल्डान भारतीय जनता पार्टी BJP म्हणल्यार आख्ख्या वर्ल्डान सामकी व्हडली पार्टी जाल्ली आसा. जो चॅनल आसा सरकारी येवजणी मेळोवपाचो तो चॅनल खूब डिफिकल्ट जाता. हो डिफिकल्ट जो चॅनल आसा तो विस्कळीत करपाची गरज आसा, सुदळ करपाची गरज आसा. जे वरवीं एक बारीक मनीस हो आमच्या ST समाजाचो मनीस ती स्कीम घेवपाक वेता तेन्ना ताका रोखडे ताचें काम जावन पडपाक जाय. हाची तुमी दखल घेवची. ब्लू फ्लॅग म्हणल्यार प्रायव्हेटायझेशन. दर्यादेगेची रेंव बदलतले, उदकाक रंग घालतले, पारंपारीक नुस्तेकार, गाडेकार, बाकीचे लोक त्रासात म्हूण काँग्रेसीचो संकल्प आमोणकार उलयला. दर्यावेळेर प्रायव्हेट कंपन्यो बिझनेस धाडटल्यो. गोंयकारांक एंट्री बंद. खंयचे परिस्थितीत बायणा दर्यादेग ब्लू फ्लॅग जावंक दिवचो ना म्हूण संकल्प. आमी हो ब्लू फ्लॅग आसा तो कसो येवपाक दिवपाचो ना हांगा बायणा बिचाचेर. कित्याक तेंच्यांनी ऑलरेडी ते टेंडरींग केलेलें आसा आनी ते सर्वेक लागून डिमार्केशन करपाक लागून लोक येवपाचे आसा. आमी सगळ्या फिशरमॅनांक कॉन्फिडन्सान घेतलेले आसा. आख्खे वॉर्ड नंबर 7, 8, 9 लोकांक आमी कॉन्फिडन्सान घेतलेले आसा आनी तांकां सगळ्यांक घेवन वांगडा आमी थंयसर ओपोज करतले थंयसर आनी तांकां कशें थंयसर आमी हे ब्लू फ्लॅग हाडपाक दिवपाना. कित्याक हो आमकां गोंयकारांक लॉस आसा. कित्याक एक्चुअली हो गव्हर्मेंट जो आसा ताणें नांव दिलां ब्लू फ्लॅग, बट हे ब्लू फ्लॅग म्हटल्यार इट इज वन टायप ऑफ प्रायव्हेटायझेशन. म्हटल्यार थंयसर टोटल बीच आसा तो परत प्रायव्हेटायज जातलो. आमकां आनी तुमकां सुद्दां थंयसर आमकां वयपाक मेळपाना. आनी हेचे भितर जर कोणाक फायदो जातलो जाल्यार हे जे प्रायव्हेट कंपनी आसा तांकां फायदो जातलो. कित्याक तेंची 33 क्रायटेरिया आसा. जेन्ना हे ब्लू फ्लॅग येतले 33 क्रायटेरियाज घेवन येतले आनी हे 33 क्रायटेरियाज ते टोटल चेंज करतले. आनी हे 33 क्रायटेरियाज भितर जे कितें मेन येता म्हणटा ते सँड येता, जी थंयसरली आमची रेंव आसा बिचाची ती थंयसरली ती रेंव चेंज करतली, धवी करतले.
की तेंच्या हेच्या प्रमाणे स्टँडर्डा प्रमाणे धवी रेंव आसूंक जाय. थंयसरले उदकाचो जो कलर आसा तो कलर ग्रीनिश आसूंक जाय, तो कलर चेंज करतले. थंयसरले रेस्टॉरंट चेंज जातले, थंयसरले टॉयलेट म्हळ्यार A to Z थंयसरले जे आसा पळय ते चेंज जातले. आनी हेजे भितर आमकां गोंयकारांक थंयसर कसलोच एंट्री आसपाक आयज तांकां थंयसर हांकां जें काम दिल्लेलें आसा ब्लू फ्लॅगाच्या अंडर फक्त 10 मिटराचे ते कितेंय करूंक शकता. फ्रॉम हेचे हाय टायड टू फक्त 10 मिटरच्या अंडर ते कितें रेस्टॉरंट बांदूंक शकता, बिल्डिंग बांदूंक शकता, कितेंय करूंक शकता. असो हो कायदो आसा. सो हो एक घातक कायदो आसा आमच्या गोंयकारांक लागून. चतुर्थी येता, जेन्ना आमचे चतुर्थीचें सेलिब्रेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत आमचे विसर्जनाचो जो पार्ट आसता, विसर्जन आमचें चडांत चड बायणा बिचाचेर जाता. आख्ख्या सड्या वयले लोक बायणा बिचाचेर येता, बोगद्या वयले, जेटी वयले, सगळे एरियेचे वास्कोचे सगळे जाण बायणा बिचाचेर विसर्जन करता. फाल्यां आमकां विसर्जन करपाक जागो खंय आसतलो. थंयसरले जे आमचे लायफ गार्ड आसा ते लायफ गार्डांचे जे पोट आयज भरता थंयसर काम करून ते लायफ गार्ड थंयसरले वयतले. जे 2 जाणांक शेक दिल्लेले आसा थंयसर ते शेक आमचे थंयसर येवपाचे आसा, ते शेक सुद्दां येवपाक थंय पावपाचे ना. जे फिशरमॅन काबार जातले ते लोकल बिझनेसमॅन जे बावडे थंयसर गाडे घालून आपले थंयसर काम चलयता गाड्याचे थंयसर ते गाड्याकार थंयसरले काबार जातले. कित्याक फिशरमॅनाची घरां काडप मोडपाक आनी हे करपी तुमकां सगळ्यांक खबर स्थानीक आमदार आसा, ती घरां सुद्दां मोडपाक लागून थंयसरली. मेळावले पैकूळ लागसाराच्या गावाचे प्रस्न रोखडेच तडीक लावपाचे उतर मामलेदारान दिलां. ताणें लोकां बरोबर अरिश्ट वेवस्थापन बसका घेतली. लोक मोठ्या प्रमाणात जमिल्लो पैकूळ पूल मोडिल्ल्यान गांवांक उदकाचो प्रस्न उप्रासला. तो खंय चवथी मेरेन सुट्टलो. पूल नाशिल्ल्यान लोकांक वाळपय वेटेन येवंक त्रास. पूल बेगीन उबो करात म्हणून लोक मागता. आता झाले न्ही, तुम्ही सांगा न्ही तुमचे इश्यू सॉल्व. अरे मनीस येयले म्हणून काम जायना, मोर्चा हाडले म्हणून काम जायना. आय मोर्चा न्ही, लोक येवन सुशागत इश्यूज कितें आहा ते डिस्कस करून रिजॉल्व जाता. तूं तोडफोड केली, मारले, हे केले ते केले म्हणून कोणाचेच बरें जाल्लें ना. पूल आतां पुला वचून ते पूल मोडले, ते पूल ते बेगीन देवल्यार आमकां उदीक येतलें. आमकां उदीक आतां येता हेचें टँकरीचें, ते टँकरीचें उदीक पावता. आमकां बेगीन कांय करा आनी आमकां उदीक दिया न्हू. आमकां बंदारार प्लेटी घातलेल्यो आसा, पूण त्यो बंदारार प्लेटी आसा ती आमी फक्त एक उदक कमी आसा तेन्नाच वचपाक शकता. पूण जेन्ना उदक येयलें तेन्ना आमी तेजेर वचोंक शकची ना. दुसरी वाट आमकां बोंडलाच्यान दिल्ली आसा. बोंडलाच्यान सुद्दां तें अशें आसा की ती सगळी फॉरेस्ट एरिया, ती सुद्दां आमकां अशी भियोन वयचें पडटा. थंय जनावरां येता, सगळे येता. आनी जसो आमचो पुलाचो प्रश्न आसा आमकां वाट जाय, तशी त्या बाकीच्या 4-5 गांवच्या लोकांक उदक जाय, ते बी तुमी पळोवन घेवपाक जाय. वाट जाल्यार पयसून जाता. आमचो पूल आतां म्हणला तो बेगीन तुमी आतां रोखडे सारको करून दिया. आमकां वाट आनीक ना, आमकां गोंयच्या रानासून येवपाक आनी आमकां आनीक वाट खंयच्यानूच ना. सगळ्या वाटांनी आमकां पयस पडटा, तेन्ना आमचो पूल बेगीन तुमी बांदून दिवंक जाय. तितून आमकां मामलेदारान सामकें जाहीर आश्वासन दिल्लें आसा की हो जो आमचो पैगूळच्या पुलाचो प्रश्न आसा हो एकदम टॉप लेवलाचेर वर्किंग चालू आसा. हे फायलीचे पुलाच्या फायलीचे हेजो PWDचो जे येयल्लो तेणी सांगलां की न्यू टेक्नॉलॉजी प्रमाणे HDP पायपलायन घालून तो बेगिनात बेगीन आमकां चवथी पयलीं उदक दितलो अशें म्हणून तेणी बी आश्वासन दिल्लें आसा. आमी आतां मामलेदारान आमकां आश्वासन दिल्ल्या प्रमाणे ते काम करतले अशी आशा धरता. आणि जर त्यांनी खरेंच बेगीच्या बेगीन केले जाल्यार आम्ही सगळ्या मेळावलीच्या वतीन त्याचे धन्यवाद करतले. वास्को उपरांत आतां फोंड्यां डेंग्यू केशी वाडूंक लागल्यात. आज मेरेन फोंड्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रात डेंग्यूच्यो 23 केशी नोंद जाल्यात म्हणून आरोग्य केंद्राची मुखेली दोतोर स्मिता पार्सेकार सांगता. चडश्यो केसी खंय वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीत काम करपी फोंडेकारांच्यो. केशी मेळटा तश्यो त्या वाठारांनी फॉगिंग स्क्रिनिंगाचें काम चल्लां म्हूण दोतोर सांगता. आतापर्यंत PHC फोंडा अंडर 21 केसीस रिपोर्टेड आमकां सस्पेक्टेड डेंग्यू आमकां मेळ्ळे आसा. सो आमच्या अंडर ऑलमोस्ट 14 सब सेंटर्स, 8 ते 9 पंचायत आसा. तर त्यातून हे जे केसी आसा ते प्रत्येक भागांनी असे मेळ्ळेले आसा. म्हणजे एकीच कडेन असे खुबशे ना, पण प्रत्येक भागांनी आमकां मेळ्ळेले आसा. आणि जेन्ना आमकां केस एनी सस्पेक्टेड डेंग्यू केस जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना आमचे फील्ड वर्क हे रोखडेच चालू जाता. वी गो अँड कॉन्टॅक्ट, म्हणजे आमी त्या पेशंटाक कॉन्टॅक्ट करता. त्यांचे ऑक्युपेशन ना जाल्यार त्यांचे फील्ड, त्यांचो जो एरिया आसा जो रावता तो एरिया तो आमी स्क्रीन करता, फॉगिंग करता, IC करता.
आतापर्यंत आम्ही सगळ्या पंचायत जे आसा त्यांचे सेक्रेटरींक आणि BDO तसेच आमचे डेप्युटी कलेक्टर आमचे जितले इंटर डिपार्टमेंटल जे आसा तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी वी आर बीन वर्किंग. केसी पोंडा इज डुईंग द इन्स्टंट रॅपीड एक्शन म्हणटा तशें फ्रॉगिंग जे आसा ते करता. जे आमचे कंस्ट्रक्शन सायट्स आसा त्यांचे लेबर जे आसा त्यांचे हेल्थ कार्ड्स आसा काय ना ते चेक केले जाता. प्लस सस्पेक्टेड जे केसीस आसा त्यांचे एरिया भितर तो कन्सर्न एरिया ANMs आणि आमचे जे MPSW आसा ते सायट मॉस्किटो ब्रिडींग सायट आसा जाल्यार चेक करता आणि ते डिस्ट्रॉय करता. ऑलमोस्ट आमकां 21 केसीस जे PSC पोंडा अंडर जे आमकां मेळिल्ले आसा त्यातले 6 केसीस जे आसा ते इंडस्ट्रियल एरिया वेर्णा इंडस्ट्रियल एरिया तशेंच कुंडय इंडस्ट्रियल एरिया अशा खंय काम करपी आसा आणि दे आर रेजिडेंट ऑफ पोंडा. सो मेनी ऑफ द टायम्स डेंग्यू जो मॉस्किटो आसा तो डे बायटर. सो ते काम खंय करता दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हे जे केसी आसा ते आमकां इंडस्ट्रियल एरियान वेर्ना देर आर मेनी केसीस वीच वी हॅव गॉट इन पोंडा. तर पयलीं म्हटल्यार आतां जो क्लायमेट जे आसा जे खंय खंय मदीं मदीं पावस आसा तर वॉटर स्टॅग्नेशन जावपाचे चान्सेस चड आसा. सो खंय जर तुमकां जें नितळ उदक ना जाल्यार वॉटर खंय साचिल्लें आसत तर ते 7 दिसाच्या वयर ते साचून दिवं नाका. आणि मॉस्किटो जर ब्रिडींग खंय तुमकां दिसता जाल्यार तेचे रोखडे थंय तुमी डिस्ट्रॉय करा. मोस्टली दीस इज मॅन क्रिएटेड म्हणजे आमचे जे आसा ते हो जो म्हणटा न्ही मॉस्किटो बॉर्न जे आसा ते आमी क्रिएट करता एनवायरमेंट मॉस्किटो ब्रिडींग करपाक. आणि एनी फिवर केस जर तुमकां अशें दिसता की फिवर आसा हेडेक आसा जाल्यार त्यांनी रोखडी एक कोवीड टेस्ट आणि डेंग्यू टेस्ट जे इग्नोर करूंक जायना. यू हॅव टू डू इट द इन्व्हेस्टिगेशन इमिजिएटली. आता सगळ्या जे आमचे पोंडा प्रायवेट लॅब्स आसा क्लिनिक्स आसा हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स आसा तांकां आमी अपील केल्या की एनी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज एनी पेशंट कम्स डायग्नोज टू नोटिफाय PHC पोंडा सो दॅट वी कॅन टेक एन इमिजिएट एक्शन अँड दॅट टू ऑन अ डेली बेसिस. बॉम्बे गोवा पॅसेंजर बस फोंड्या बोरये वायट खोलांत परतली. 5 जाणांक माल लागला. एकलो गंभीर ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. बसी ओव्हरलोड करतात. मोठी मोठी पार्सलां हाडटात म्हूण थळावे सांगता. एक पार्क केल्ली स्कूटर काबार जाली. रस्त्याकडेक भाजी घेवन बशिल्ले बऱ्यान साल्वार. बसीचो ड्रायव्हर थंयच्यान फ्युजो. हांगासर बोरये भायतगोल म्हणटा थंय ही जी बस आसा पॅसेंजर बस ही बॉम्बे रुटाची बस आहा आनी ही 4:30 सुमार बोरिवलीच्यान सुटलेली मुंबयच्यान आनी हिका लास्ट स्टॉप आसलो तो मडगांव आनी हो पॅसेंजर बस आहा ती पॅसेंजराक देवयत 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 येयली आनी तिका लास्ट स्टॉप आसलो मडगांव. सो हांगासर ती बोरये भायतगोलान हांगासर ती ओवरटर्न जावन परती पडलेली आसा आनी जवळ जवळ 5 पॅसेंजर आशिल्ले तितूंतले 4 पॅसेंजर सुरक्षीत आसा आनी एक जो पॅसेंजर आशिल्लो ताका मातसो सिरियसली इंजर्ड जाल्लो आसा आनी ताका हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो आसा. ड्रायव्हर जो आसा बसीचो तो पळयलो आसा. सो एकंदर जे आतां लोक उलयता हिशोबान ह्यो ज्यो बसी आहा ज्यो बॉम्बेच्यान सुट्टा ह्यो वाटेर मेळत तसो जो म्हाल आसा जो ट्रान्सपोर्ट गुड्स आसा तो बेकायदेशीर ट्रान्सपोर्ट करून हाडटा आनी तो ओवरटर्न जाता आनी बस खंय तरी कंट्रोल वयता आनी अशे पद्दतीन हे इन्सिडंट जाता म्हणून. कोण कोण कितें फ्रूट घेतला आनी कितें हें घेता कितें सो ओवरलोड जाल्या लागून हें जालें म्हणटा तो ओवरटर्न जाल्या ना ओवरलोड कितें हांवें कांय चोयलें हांव नको म्हणल्यार तुमी चोवप न्ही तो बॉर्डर एरिया वेट ब्रिज आसता थंय चोवप न्ही कितलो लोड आसता कित्याक लोक तूं कोणाकूय विचार कोणूय बसीन येता तांकां विचार कितलो टायम काडटा ते वाटेर कित्याक तो हेचे टिकेट बुकिंगा टायमार सकाळीं 9 पावता म्हण दिता ते आनी बस पावता 1:30 पावतात. आमल्या वाटेर ते कितें सामान भरीत आसता. ही बस पडल्यार थंयच एक भाजी विकता लोक गांवचे लोक सो तांकांय बीन हेच्या पासून बरोच धोका आशिल्लो पण देवा कृपेन तांकां कांय जावना आनी ती थंयच्यान पळ काडली. तो नवो शिपडी येयलो आनी गाडी कर्णाची गाडी घुवली. आमी हांगा कितलीं वर्सां हांगाच बसता तेन्ना आमी पोटा खातीर बसता. आमकां कोणी गव्हर्मेंट जॉब दिना काय दिना आमकां भुरग्यांकूय दिवना. अरे कोण बसलेले ते जेवले जेवक ना जेवता ते घेवन हे बशेन जेवना जेवंक पावना येता 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 म्हळ्यार गो जाली जेवणूच म्हाका फाटल्यान काडलें न्हू. फायर ब्रिगेड तशेंच पोलीस हांगासर येवन सद्या आतां पंचनामा सुरू आसा. पॅसेंजर तो सद्या एकूच आशिल्लो ट्रॅप जाल्लो ना आनीक कितले आशिल्ले टोटल 4 जाण आशिल्ले खंय ते पयलीं येयले करपाक. ओके आमी येयचे पयलीं. सो ते एडिच्यान गाडी बीन पडल्या पळय ते कोणाक आनी कोणाक कितें जालां ते काय तेणी ती पार्क केल्लेली सायडीक गाडी आशिल्ली ती पार्क केल्ली. पार्क केल्ली. ड्रायव्हर बीन कितें हेजो आसा ड्रायव्हर सद्या ना तो आमचे पयलीं
भुरयेच्यान प्रोटेंटा खातीर विवेक प्रभू. एंटरटेनर्सान दवरिल्ली पयली कोपा रायबंदर 2021 फुटसाल सर्त मकाबी D7 पणजे टीमीन जिखली. रायबंदरात डॅन गोवा फुटसाल अरेनार जाल्ले फायनलीत तांणी नावेलीचो फाल्कन वॉरियर्साक मारले. वेटरनन्स फायनलीन बार्देसान रायबंदराचेर जैत जोडलें जाल्यार बायलांच्या एक्झिबिशन मॅचीत ब्लॅक्स टीमीन वॉरियर्स FCक हारयले. आनी ह्या टोर्नामेंटान 32 टीमीन वांटो घेतले. आमचे नामनेचे प्लेयर सगळे गोंयचे ह्या मैदानार उतरून एक बऱ्यांतले बरे फुटसालाचे गेमीचे एक्झिबिशन आमकां दाखयलें आनी खुबशे ल्हान भुरगे ताका पळोवन आमची उमेद एकदम वाडली. आनी आमी फुटसाल टोर्नामेंट केलो कारण आमकां जाय आमचे भुरगे आनी पॅन्डेमिकाच्या टायमार फुटबॉलान गूल जालेले आनी तांचे जे टॅलंट आसा ते अशेंच डेवलप केले. आमच्या MLAन बाबूश मोन्सरातान खूब तेंको दिलो. तशेंच आमचे 3 कॉर्पोरेटर रायबंदचे विक्टर चोपडेकार, आमचो सिल्वेस्टर फेर्नांडीस, तशेंच आमचे बाय स्टँडर्ड दाखोवल्यान आमकां खूब तेंको दिलो. I am really happy to see the pool of talent in the Bandar, especially the young youth coming forward. It was great to see 32 teams coming on this field and playing over here, teams coming from all over Goa, and the talent that Goa has got is really wonderful. फुटसाल टुर्नामेंट करपाक आमकां ह्या गांवांत बाबुशान जायते हेल्प केला आनी आमच्या क्लबाकूय बाबुशान जायते हेल्प केला आनी ते एक्विजिशन तेजेर चालू आहा आनी म्हाका दिसता म्हाका बाळगता तेजेर की आमकां तो हॉस्पिटलूय दितलो आनी ग्रावंडूय दितलो. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात. विस्कळ भोवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.